मिरामार शारदा मंदिर हायस्कुलाकडलो धोकादायक स्थितीत आशिल्लो फुटब्रिज निमणो बंद केला। कांय दिसां आदीं ह्या ब्रिजाची धोकादायक स्थिती गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली। जीसी वतीन ह्या फुटब्रिजाची चांचणी करतले, उपरांत हो फुटब्रिज काडून उडोवचो काय ना ते थारतले अशें सीसीपीन कळीत केलां। सोमार राती रेंट कार भाड्याक घेतिल्ल्या एका पर्यटकान शिवोले मोर्जे रस्त्यार कांय वाहनांक धपको दिलो। त्या उपरांत थळाव्यांनी गाडी आडायल्या उपरांत ताणें गाडयेंतल्यान व्हडले म्युझिक स्पीकर भायर काडून रस्त्यार नाचपाक सुरवात केली। धुमशेणां घालपी ह्या पर्यटकाचेर कारवाय करपा खातीर थळाव्यांनी पुलिसांक कळीत केलें। तांणी घडणुकार येवन परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली। मंगळारा सकाळी 5:30 वरांचेर दिल्ली सावन वाराणसी वचपी इंडिगो विमानान बॉम्ब आशिल्ल्या विशींची धमकी मेळ्ळी। माहिती मेळटाच दिल्लीचे उजो पालोवपी दळ विमानतळार वचून सगळी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी सगळ्या प्रवाशांक आपतकालीन दारांतल्यान सुरक्षीतरित्या भायर काडले। बॉम्ब स्क्वॉड तशेंच विमान सुरक्षा दळ घडणूक थळार दाखल जावन तांणी विमानाचो तपास करपाक सुरवात केली। आजकाल टॅटू काडपाची नवी फॅशन पळोवपाक मेळटा, मात टॅटू नांवाच्या ह्या फॅशनाक लागून लोक आपल्या जिवा कडेन खेळ करपाक लागल्यात। जितले पळोवपाक हे टॅटू आकर्शक दिसतात तितलेच धोकादायकूय थारूंक शकतात। स्विडनाच्या एका पंगडान केल्ल्या संशोधना प्रमाणे टॅटू काडीत जाल्यार रक्तांतल्या एका प्रकाराचो कॅन्सराचो धोको वाडपाक शकता। संशोधना प्रमाण 11,000 लोकां मदल्या 2,938 जाणांक 20 ते 60 वर्सां पिराये मदीं लिम्फोमा हो रक्ताचो कॅन्सर जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। ही खूबच गंभीर गजाल जावन आसा, तेन्ना टॅटू काडपाक इत्सूक आशिल्ल्यांनी अशी दखल घेवची। राष्ट्रीय तपास एजन्सीन मनीस तस्करी आनी सायबर फटवणूक प्रकरणात 5 जाणांक अटक केल्या। सुमार 6 राज्यांनी संयुक्त कारवाय करून वडोदरा, गोपाळगंज, गुरुग्राम तशेंच चंडीगढ सावन ह्या आरोप्यांक अटक केल्ली आसा। अटक जाल्ले आरोपी हे लोकांक परदेशांत नोकऱ्यांची हायस दाखोवन फटयताले अशें उक्ताडार आयला। हातूंत बनावट कॉल सेंटरां तयार करून लोकांची फसवणूक चलताली। ह्या कारवायेंत सगळी यंत्रणा, पासपोर्ट, बनावट रोजगार पत्रां जप्त केल्यात। फुडलो तपास चालू आसा। पुराय संवसारभरात
संवसारांत साबार तरेची देवळां आसात जांचो आमी विचारूच करूंक शकना। आयजकाल सिने अभिनेते संत सैनीक तशेंच धर्माचो प्रचार करपा खातीर देवळां बांदतात। मात जपानात चक्क माजराचें देवूळ आसा, आयकतल्यांक अजाप दिसतलें। पूण जपानाच्या ताशिरोजिमा ह्या बेटाचेर मनशां परस माजरां चड आसात। ह्या बेटाचेर फकत 50च लोक रावतात आनी 100 परस चड माजरां आसात। हे देवूळ बांदपा फाटल्यानूय एक आख्यायिका आसा। आदल्या काळार हांगा रेशमीचें उत्पादन करताले तेन्ना उंदराचो त्रास उणो करपा खातीर माजरां पोसपाक सुरवात केली। त्या उपरांत सावन ह्या बेटाचेर माजरांचो वावर वाडलो। तशेंच नुस्तेकारांक जेन्ना दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वतात तेन्ना तांकां बरें नुस्तें मेळपाक लागलें। देखून तेन्ना सावन हांगा माजराचें आनी मनशाचें नातें आनीकूय घट्ट जालें। फुडल्या जुनांत 14 दीस बँकांनी काम जावचें ना। वेगवेगळ्या कारणांक लागून देशांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी 3 दीस बँकांनी कामां जावचीं ना। ताचे भायर 5 आयतार आनी 2 शेनवारा बँको बंद उरतल्यो। म्हयन्याची सुरवात सुटयेन जातली। बकरी ईद उल अझा निमतान 17 जुनाक देशभरांतल्यो बँको बंद उरतल्यो। तशेंच 18 जून दिसा जम्मू श्रीनगरात बँको बंद उरतल्यो। मात बँक सुटी आसून लेगीत ऑनलायन बँकिंग आनी एटीएमा वरवीं पयशांचे वेव्हार करपाक वा हेर कामां करपाक मेळटात। बँक सुटयेचो ह्या सुविधांचेर परिणाम जावचो ना। भारतीय नंबरांतल्यान येवपी सगळे बनावट आंतरराष्ट्रीय कॉल आडावपाचे निर्देश सरकारान दूरसंचार ऑपरेटर्सांक दिल्या। दूरसंचार खात्या कडेन हे विशीं कागाळी येताल्यो। बनावट कॉला वरवीं सायबर गुन्यांव आनी आर्थीक फटवणूक जाता। खंयच्याय भारतीय दूरसंचार गिरायकां मेरेन पावपी आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल वळखुपाक आनी आडावपा खातीर दूरसंचार खात्यान आनी दूरसंचार सेवा पुरवणदारांनी संयुक्तपणान एक प्रणाली तयार केल्या। आता TSPंक अशे आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल आडावपाची सुचोवणी दिल्या। दूरसंचार खात्यान जारी केल्ल्या सुचोवण्यां प्रमाण TSP पयलींच भारतीय लँडलायन क्रमांकांचेर आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल ब्लॉक करतात। मुळगांव वाठारांत सोमारा राती आचल कुणेकारांच्या घराक उजो लागून 5 लाखां परस चड लुकसाण जालें। उजो लागलो तेन्ना घर बंद आशिल्लें आनी घरांत कोणूच नाशिल्लीं। देखून वायट घडणूक टळ्ळी। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचें कळटा। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो। भारतीय नागरिकांन सोशल मिडियाचेर पोस्ट केल्ल्या व्हिडिओत माउंट एव्हरेस्ट चडपाक लोकांचे जाल्ले ट्रॅफिक जाम स्पश्ट दिसून येता। माउंट एव्हरेस्ट चडप ही फकाणां न्हय। हवामान पळयलें जाल्यार कसली गंभीर स्थिती उप्रासूं येता। तरी लेगीत लोकांक हे एव्हरेस्ट चडपाचो हावेस आशिल्ल्यान लोक उमेदीन हे माउंट एव्हरेस्ट चडपाक वतात। मात ह्या व्हिडिओत एका रोपाक धरून चडटना हे साबार लोक दिसतात। हातूंत बर्फावेल्यान कोसळपाची लेगीत शक्यताय न्हयकार येना।
सोशल मीडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करून धार्मीक एकचार इबाडपाचो यत्न करप्यांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशें भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक सांगता। हालीं तेंपार सोशल मीडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट घालून धार्मीक एकचार इबाडावपाचे जायते यत्न जाले। हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नांक श्रीपाद नायकान जाप दिली। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर आडमेळी हाडपी झाडां उमटून उडयली, रस्त्याक कशी आशिल्ली बारीक सारीक अतिक्रमणाय काढली। मात सांतिने चर्च जंक्शनावेली बेकायदेशीर इमारतींचेर कारवाय कित्याक जावंक ना? सगळी अतिक्रमणां काडूनय ह्या जंक्शनार आडखळ थारपी हे बेकायदेशीर इमारती कोणाचो आशीर्वाद आसा काय अशो प्रश्न पणजी महापालिकेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान केला। मरणाचो काळ जाल्ली नानोडे वाठारांतली ती चिरेखण कायमची पुरून काडची अशी मागणी थळाव्या लोकांकडल्यान फुडें येवपाक लागल्या। नानोडेच्या भटवाडी वाठारांत आशिल्ली चिरेखण जीवघेणी थारत आसा। आतां मेरेन हे चिरेखणीन 4 जाणांचे बळी घेतल्यात अशी माहिती फुडें आयल्या। राजधानी पणजेंतल्या लोकांक फाल्यांच्यान 3 दीस गरमेन घालुचे पडटले, कित्याक तर वीज खात्यान फाल्यांच्यान 3 दीस पणजेंत शटडावन जाहीर केला। तातडीचे दुरुस्तेक लागून सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 मेरेन मळ आनी पाटेवयल्या कांय वाठारांत लायट आसची ना। नागरिकांकडल्यान सेगीत येवपी कागाळींक लागून एनजीटीन नियुक्त केल्ले जोड समितीन साज दे आर्यलाच्या गोवा कार्बन लिमिटेड प्रकल्पाची पळोवणी केली। म्हयन्या भितर अहवाल सादर करतले म्हणून पर्यावरण खात्याच्या संचालकाची माहिती।
पुणे वीज खात्याच्या कार्यालयात आजीच्या कार्यकर्त्यांचे थळाव्यांची धडक। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या मतदारसंघातल्या आडपैत दुर्भाट पंचायतीच्या वाठारात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान कितल्याशाच घरातल्या वीज उपकरणांचे लुकसाण जावन वट्ट 15 लाखांचे लुकसाण जाला। जो मेरेन ही लुकसाण भरपाय मेळना तो मेरेन ओगी रावचे नात म्हणून थळाव्यांची शिटकावणी। काणकोण वाठारात दूषित उदका पुरवण करपाच्या आरोपाखाला जनार्दन भंडारी आणि कांय समाज वावुरप्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। कांय दिसा आदी पावरे आणि आगोंदा उदकाच्या प्लांटांतल्यान हळशिकावण्या उदकाची पुरवण जाता हे नजरेक आडिल्ले। हळशिकावण्या उदकाची पुरवण करून लोकांच्या भलायके कडेन खेळपी अधिकाऱ्यांक अटक करपाची मागणी जनार्दन भंडारी आणि कांय समाज वावुरप्यांनी केल्या। बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलात सांकाळल्या अंडरपासात दर पावसाळ्यांत उदक साचून रावता। ताका लागून पावसाळ्यांत अंडरपासांतल्यान गाडयो काडपाक लोकांक बरोच त्रास जाता। ह्या पावसांत उदक तुंबून रावलें जाल्यार कितें उपाय येवजण करूं येता हाच्या खातीर मंगळारा ह्या अंडरपासाची पळोवणी जाली। ह्या अंडरपासाच्या वेवस्थापनाची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा कडेन दिवची अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान केल्ल्या सर्वेक्षणात गोंयच्या 2 हॉस्पिटलांक राष्ट्रीय दर्जो प्रमाणपत्र फावो जाला। पयलो क्रमांक वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्राक मेळ्ळा। राष्ट्रीय दर्जो प्रमाणपत्रा प्रमाण हॉस्पिटलांक 92% मानांकन गुण मेळ्ळे, जाल्यार दुसरो क्रमांक सांखळेच्या सामाजीक भलायकी केंद्राक मेळ्ळा। ह्या बऱ्या कामाक लागून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन हॉस्पिटलाच्या कर्मचाऱ्यांक परबी भेटयली। मये वांयगणी पंचायतीक आता नवीन सरपंचाचे वेध लागल्यात। विद्यानंद कारबोटकार हांणी दिल्लो सरपंच पदाचो राजीनामो पंचायत संचालनालयान ग्राह्य धरिल्ल्यान सध्या मयेच्या सरपंच पदाची सुवात रिती जाल्या। मजगती सरपंच कारबोटकार हांणी दिल्लो राजीनामो फाटीं घेतला अशी एक खबर पातळिल्ली। ताका लागून पंचायतीत धुसफूस सुरू जाल्ली, मात हातूंत कांयच तथ्य ना अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हणलां। सगळे पंच वांगडी एक संघ आसात आनी करारा प्रमाण नवीन सरपंचाची निवड जातली अशें तांणी स्पश्ट केलां।
केपें तालुक्यांतल्या शेळडे वाठारांत तोळ्या लागसार आशिल्ली एक बांयक धोखादायक स्थितींत आसा। ह्या बांयक पडून जायत्या जनावरांक ह्यान पयलीं मरण आयिल्ल्याचें कळटा। कितल्योश्योच गायो आनी म्हशी ह्या बांयत कुशिल्ल्या अवस्थेंत पडून आसात। ह्या बांयच्या भोंवतणी सुरक्षा वणत नाशिल्ल्यान मनशांक तशेंच जनावरांक खूब धोको आसा। ताका लागून बेगोबेग संबंदीत खात्यान बांयच्या भोंवतणी सुरक्षा वणत बांदची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पेडणेच्या देऊळवाडो पालये वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला। बिबटो गांवांत येवन गाय सुण्यांचेर हल्लो करता। फाटल्या दिसांनी बिबटो दिशिल्लो तेन्ना पंच शिवा तिळवे आनी राना खात्याक हे विशीं कळीत केल्ले। ते प्रमाण राना खात्यान बिबट्याक धरपाक पांजरो लायिल्लो। ह्या बिबट्याक लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा। पेडणेच्या हेर वाठारांनी बिबटो दिसून आयला। ताका लागून राना खात्यान बेगोबेग बिबट्याक धरचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। विरोधकांच्या गाळयांचो म्हजेर कसलोच परिणाम जायना। गाळयो घालपाचो अधिकार फकत आपल्याकूच आसा अशें तांकां दिसता आसत। पूण आपूण मात तांचे कडेन पुराय आडनदर केल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें। इंडिया आघाडींतल्या राजकीय पक्षांनी कांय राज्यांनी ओबीसी आरक्षणाचेर दरोडो घाल्ल्याचो आरोपूय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो। सोरो घोटाळ्यांत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांका ईडीन कांय दिसां पयलीं अटक केल्ली। ते उपरांत लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केजरीवालाक अंतरीम जामीन मंजूर केल्लो। देखून अरविंद केजरीवाल हांकां तात्पुरती थाकाय मेळिल्ली। पूण सर्वोच्च न्यायालयान केजरीवालांक 2 जूनाक परतून आत्मसमर्पण करपाचे निर्देश दिल्यात। रिझर्व्ह बँकेन खासगी क्षेत्रांतल्या 2 बँकांचेर मोठी दंडात्मक कारवाय केल्या। आरबीआयन येस आनी आयसीआयसीआय बँक ह्या 2 व्हडल्या बँकेचेर कारवाय करीत तांकां कोटींचो दंड दिला। येस आनी आयसीआयसीआय ह्या 2 बँकेन बँकिंग नियमांचें उल्लंघन केल्ल्यान आरबीआयन येस बँकेक 91 लाखांचो जाल्यार आयसीआयसीआय बँकेक 1 कोटीचो दंड घाला।